येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक हेडलायन्स. आदी येलो कोविड-19चो सांवार, फाटोफाट ओमिक्रॉन व्हेरियंटाचो हुंवार. आतां येता सुनामी डेल्टा आनी ओमिक्रॉनचो मेळ आशिल्ले डेल्मिक्रॉनची. अमेरिका आनी युरोप केंद्रस्थानां. 7 दिसांत धारगळच्या कॅसिनोचे परवाने घेत फाटीं, नाजाल्यार वगडायतले दोनय उमेदवार. पेडणे तालुका कॅसिनो हटाव मंचाचें सरकाराक आव्हान. बापायक पुतान आव्हान दिवप ही बऱ्या राजकारणाची चिन्हां न्हू. सत्ते खातीर नीत विसरप चुकीचे. अरविंद केजरीवालाचो विश्वजीत राणेक सबुरीचो सल्लो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकाराच्या विकासान पेडण्याक खवदळ घातला. धारगळे डेल्टा कॉर्पाक घालपाक दिल्लो कॅसिनो परवानो फाटीं घेत, नाजाल्यार पेडणेचे दोनय सीट विसरात. 7 दिसांचो वेळ दितात. पेडणेकारांनी रौद्र रूप धारण केला. विकासाच्या नांवान गुन्यांवकारी वृत्तींक आलाशिरो दिवपी कॅसिनो कशेच हाडपाक दिवचे नात. पेडणे तालुका कॅसिनो हटाव मंचाचो एल्गार. धारगळ ओशेलाबाग वाठारात नवो प्रकल्प येता. ते खातीर 4,27,000 स्क्वेअर मीटर जमीनय घेतल्या. मात थंय कसिनो आयलो जाल्यार सैम, संस्कृती काबार जातली असो भंय उक्तावन थळाव्यांनी विरोधात आंदोलन सुरू केला. पेडणेकार जांकां वेचून दितात ताणें स्वताक पेडणेचे धनी समजूचे न्हय. तुमी लोकांचे सेवक. लोकांक जाय ताचोच विचार करपाक जाय. मागूंक ना ते लादू नाकात, ते मागतात. प्रोस्टिट्यूशन आनी ड्रग्स आमकां पेडण्यान जाय की नाका हें पेडणेकारांक आतां चान्स मेळ्ळा. इलेक्शन आहा. आतां जें इलेक्शन म्हणटा तें कॅल्क्युलेशन. तुमकां खबर आहा वोट्सांचें कॅल्क्युलेशन. आमी सरळ ह्या मंचाच्या तर्फे हांव सीएमांक आनी सगळ्या सरकारान जे बसला तांकां सांगपाक सोदता की जे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान तुमी अप्रुवल दिला ते अर्जंट बेजिसाचेर कॅन्सल करा. आनी ते जर तुमी कॅन्सल करना जाल्यार आमच्या पेडणे तालुक्यान तरी 2 कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी तुमकां 1 वोट मागपाकच तुमी येवं नाका. घालपाचें सोडून दिया. तुमच्या सरकाराक आमी 1 वोट घालचे ना. बीजेपी सरकाराक तुमी कॅल्क्युलेशन करा. तुमचे जर हांगा 2 सीट येवपाचे आहा जाल्यार अर्जंट बेजीस विदीन 7 डेज ते IPPचे परमिशन कॅन्सल करा डेल्टा कॉर्पाचे. राजकीय नेत्यांक आमी वॉर्निंग दिता. तुम्ही हांगासर भायल्यान येता, उबे रावता, तुमकां आमी निवडून दिता. तुम्ही आमचे प्रतिनिधी, मालक न्हय. सुबीज सुंदर पेडणे महाल जो आमी इतिहासान जाणा आसा, जाल्लेले आसा, ते तुम्ही जयदेव मोदी महाल म्हणून करपाक सोदता. आमचे आता आम्ही साधारणपणे पेडण्याची 25,000 लोक वस्ती आसा. फाल्यां तुमचे प्रकल्प आयले की आणखी 25,000 लोक भायले येतले. त्यांची फॅमिली येतली. ती जातली 35,000 लोक जातले. म्हणटकूच तुम्ही आमकां आमचें अस्तित्व सोंपोवपाक उठले. बेकायदेशीरपणे सगळी मान्यता दिवन कासिनो हाडून हांगा थोपपाचो जो प्रयत्न केला, जी मनोहर पर्रीकराचें स्वप्न आशिल्लें की पणजेंतल्यान कासिनो काडपाचे, आणि ते स्वप्न आज ही बीजेपी सरकार साकार करता की कासिनो हाडून पेडण्याच्या माथ्यार मारप. जे नागरिकांनी केन्नाच मागणी करूंक नाशिल्ली आणि ज्यो मागण्यो पेडणेचे नागरीक करता त्यो न दिता अशे बेकायदेशीर कृत्य हे सरकारान केल्लेले आसा. कासिनो कोणाकच जी नाका अशी गजाल ह्या पेडणे तालुक्याच्या माथ्यार मारिल्ली आसा. हेका तीव्र असो विरोध सगळ्या पासून चालू आसा. 9 तारीख गेल्या 9 तारखेक एक मंच स्थापन जाल्लो आसा तुमच्या मुखार आसा, आणि हो मंच सगळ्या पेडणेच्या नागरिकांचो असो मंच स्थापन जाल्लो आसा जो कासिनोक प्रखर असो विरोध करपा खातीर. आणि ह्या मंचान प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आम्ही गव्हर्नमेंटाक अल्टिमेटम दिले की बेगीतल्या बेगीन डेल्टा कॉप ह्या कंपनीक दिल्लेले सगळे परवाने रद्द करचे आणि कासिनो बंद करचे. पण आज ज्या पद्धतीन सरकार लगबगीन सगळे कायदे मोडून तांकां जी परमिशन दीत आसा, लागणारे सगळे परवाने तांकां दीत आसा. एक सादो नागरीक जर घर बांदतलो जाल्यार ताका हेल्पाटे कितलेशे सरकारी दरबारी घालचे पडटात. सगळी परमिशनां मेळटलो जाल्यार कितले डिफिकल्ट आसा. आणि ते न करता ह्या असल्या कॉर्पोरेशनाक ते डेल्टा कॉर्प हेका जे परवाने ताचेर दिल्ले आसा, कोणाक विश्वासान न घेता आज असंख्य समस्या हेका लागून पेडण्यां निर्माण जातल्यो. ज्या इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान कसिनोक परवानगी दिल्या ताचो अध्यक्ष स्वता मुख्यमंत्रीच आसा. पोर्तुगेज काळात मोडिल्ली देवळां बांदून दिवपाक जे सरकार फुडें सरला तेच सरकार विकासाच्या नांवान पुराय तालुको उद्ध्वस्त करपी कसिनो हाडटा. सरकाराची ही दोट्टी वृत्ती सोसून घेवचे नात. असलो रोजगार आमकां नाकाच. पेडणेकारांनी भूमिका स्पश्ट केल्या. आणि आता पळोवपाक गेल्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड
जाचो चेअरमॅन खुद्द आमचो मुखेलमंत्री आहा प्रमोद सावंत, तेणी 4 लाख स्क्वेअर मिटराचेर कॅसिनो घालपाक परवानगी दिल्लेली आहा. एके सायडीन ही सरकार सांगता आनी ते आतां इलेक्शनाचो मुद्दोय करपाक सोदता की पोर्तुगीजांनी मोडलेली देवळां ते बांदपाक सोदतात खंय. आनी पेडणे तालुका जो आमचो कल्चरल कॅपिटल जावन आसा तो अख्खो तालुका विध्वंस करपाक ही फुडें सरलेली आहा. हे दोन तोंडाचे कशें अशें उलोवं शकता आनी लोकांक मुर्खान काडूं शकता ते आतां लोकांक समज घेवपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. नवो ओमिक्रॉन वाडत चल्ला. देखून 2022 महामारी मुक्त जावपाची आस्तय अस्तंतेक वचपाक लागल्या. ओमिक्रॉनच्या गोंधळात भर घातल्या एका नव्या प्रकारान डेल्मिक्रॉन. युनायटेड स्टेट्स आनी युरोपात हें प्रकरण वाडत चल्लां. तज्ञ सांगतात डेल्मिक्रॉन हो डेल्टा आनी ओमिक्रॉनचो मेळ. तो पातळपाचो वेग चड आसा. युरोपात आनी युएसएत डेल्टा आनी ओमिक्रॉनाचो हो मेळ म्हटल्यार एक ल्हान सुनामीच जावन रावल्या. ओमिक्रॉन भारतात कशा स्वरुपात आसूं येता हाचो अभ्यास चालू आसा. जो डेल्टाचोच अंश डेल्टा डेरिव्हेटिव्ह हो सध्या भारतात सर्वसामान्य जाला. ओमिक्रॉनाची सुवात व्हडा वेगान डेल्टा घेवपाक लागला. US आनी UK ह्या दोनूय देशांत दिसपट्ट्या सुमार 1 लाख ते 90,000 प्रकरणांची नोंद जाता. हेर युरोपियन देशांत ही वाड नोंदयल्या. फाटल्या 24 वरांत UKन 89,022 आनी USAत 85,544 दुयेंतींची नोंद जाल्या. फाटल्या 7 दिसांत USAत 7.31 लाख, UKत 6.9 लाख, फ्रांसात 3.78 लाख आनी जर्मनीत 2.64 लाख दुयेंती मेळ्ळ्यात. कोविड केशींचे बाबतींत अमेरिकेन भारताकूय फाटीं उडयला. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिल्लीचो मुख्यमंत्री आनी आम आदमी पार्टीचो मुखेली अरविंद केजरीवालान भाजपा आमदार विश्वजीत राणेचेर फारपेट केला. बापायच्या विरोधात वचपी विश्वजीत सत्ते खातीर पिसो जाला. केजरीवालान म्हटलां बापायच्या आदेशावयल्यान प्रभू रामचंद्रान सत्तेचें सिंहासन सोडलेलें हे पुराणकथेची यादय तेणें विश्वजिताक करून दिली. आदलो मुख्यमंत्री आनी काँग्रेसीचो पर्येचो आमदार प्रताप सिंग राणेन येता ती विधानसभा वेंचणूक लडोवपाची घोशणा केली आनी ताचो पूत विश्वजीत राणेन तेजेर खर प्रतिक्रियाय दिली. बापायन निवृत्त जावचो नाजाल्यार 10,000 मतांनी हारपाक तयार रावचो अशेंय सांगलें. बापूय पुताच्या ह्या वादा उपरांत काँग्रेस हायकमांडान काँग्रेसीचो उमेदवार म्हूण व्हडल्या खाशेचें नांव जाहीर केलें. हे झूज घरच्या वण्टी भितरले आनी ते सोंपतले अशें जरी विश्वजितान म्हटलें तरी पुतान बापायक आव्हान दिवप मनाक तोपता. आयकात केजरीवालाक. भाजपा के मंत्री विश्वजीत राणे जी ने ऐलान किया है कि वो अपने पिताजी प्रताप राणे जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने ऐलान किया है कि वो चुनाव में अपने पिताजी को हराएंगे. ये गोवा में चल क्या रहा है? क्या हो रहा है? ये सत्ता पाने का इतना पागलपन कि अपने पिताजी को भी भूल गए. हम लोग हिंदू हैं, भगवान राम की पूजा करने वाले लोग. भगवान राम ने अपने पिता के कहने पे राजपाट छोड़ दिया, 14 साल वनवास चले गए. अपने आप को हिंदू कहने वाला भाजपा का ये मंत्री विश्वजीत राणे अपने पिताजी को चुनाव में हराएंगे ये. और ये कैसी सरकार है गोवा की? एक मंत्री ने कोरोना में लोगों की मदद करने की बजाय वेंटिलेटर और ऑक्सीजन स्कैम कर रहे थे. एक मंत्री उनके ऊपर पावर सेक्टर में स्कैम करने के आरोप हैं. एक और मंत्री हैं उन पे लेबर स्कैम करने का आरोप है. एक मंत्री हैं जो हमारे बच्चों को नौकरी देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है उनके ऊपर. एक मंत्री ने तो कचरे को भी नहीं छोड़ा, उन पर कचरे का स्कैम करने का आरोप है. ऐसे लोग गोवा को विकास कर सकते हैं कभी? बिल्कुल नहीं करेंगे. ऐसे लोग केवल और केवल अपना घर भरेंगे. इस बार चुनाव में हमें केवल चेहरे और पार्टी नहीं बदलने, पूरा का पूरा सिस्टम बदलना है. ये चुनाव एक क्रांति होगा. इस बार सब कुछ बदलना है. ये सारे नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सभी पुरानी पार्टियां, सब कुछ बदल दो. इस बार एक कट्टर ईमानदार सरकार बनानी है.
अब गोवा में जनता का राज होगा, जनता राज करेगी, सत्ता सीधे जनता के हाथ में होगी। इस बार करप्ट आउट, ऑनेस्ट इन। प्रताप सिंग राणेन आपल्या घरगुती नात्या बदला पक्ष वेचप गरजेचे मानले। पक्षाक गरज असताना पक्ष सोडून गेल्ल्या हेर आमदारा भशेन प्रताप सिंग राणे न्हू, गोय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान म्हटले। सेल्फिश लिडर्स हे पार्टी सोडून गेला जेन्ना पार्टीक त्यांची गरज आशिल्ली। इट वॉज टाइम फॉर देम गिव बॅक टू द पार्टी। पार्टीन तांकां खूप व्हडले केले, सगळे पोस्ट दिले, पण जेन्ना पार्टीक त्यांची गरज आशिल्ली हे सगळे फुटींग सेल्फिश हे पार्टीक धोको दिवन गेले। We appreciate प्रताप सिंग राणे स्टँड की पार्टीचे सगळे लीडर्स राईट फ्रॉम द ब्लॉक 70 लोक, डिस्ट्रिक्ट कमिटी सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केलो आणि पार्टीक सध्या गरज आसून सो तो फॅमिली परस ताणें पार्टीक प्रायोरिटी समजली आणि तो पार्टी बरोबर रावलो डिफिकल्ट टायम्साक। सो हे एप्रिशिएट करपाचें। बाकीचे सगळे जेन्ना गरज आशिल्ली पार्टीक तेन्ना आपले स्वार्थ पयलो, कोणी रिटायरमेंट पॅकेज पयली, कोणी बॅगा पळयली आणि तेणे पार्टीक सॅक्रिफायस केली फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख। क्रिसमस, शांतीदूत येशू ख्रिस्ताचो जल्मदीस, खोशयेची फुलां पुंजायत आणि शांतिकायेचो संदेश वाटत संवसारभर तो मनयतात। येशू विशीं श्रद्धा उक्तावपाच्या हेतान त्याचे जल्माचे देखावे सजल्यात। आता सांताक्लॉज गोड खाणां घेवन घराघरांनी येतलो, पूण भेटवस्तूंच्या रुपान दिवप घेवप करपाक जो आनंद मेळटा तो वेगळोच। बाजारात सध्या गिफ्टांचे खरेदी खातीर घिट्टी पडल्यात। पळयात मडगांवचे कांय देखावे।
परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत पावस थारला, शीं वाडत चल्ला. फुडले 5 दीस हवामान सुकेच उरतलें. हे मजगतीं चडाचड 31 जाल्यार 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. हवामान खात्याचो अदमास. थंड वातावरणात आनीक 2-3 दिसात वाड जातली. मळब मेकळे उरतले. फांतोडेच्या वेळार मात मोठ्या प्रमाणात पडिल्लो दिश्टी पडटलो. फांतोडेच्या वेळार प्रवास करप्यांक फुडले 5 दीस ताचो सामनो करचो पडटलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.